देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसमोर 15 वोळ 29 ते 37. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिलेयाच्या दर्या देगेच्यान गेल्लो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंची तोंट्यांक, कुड्ड्यांक, कोयद्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सुरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोडीम धोड जातात, तोंटी सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपोंची अजाप जाल्ल्यो आनी इस्रायेलाच्या देवाक परगटूंक लागल्यो. पूण जेजून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. 3 दीस जाले ती म्हजे बाराबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशीं तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक धादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणीं सांगलें, 7 आनी थोडीं भोवशीं. तेन्ना लोकांक धरणीर बसोवंक लावन ताणें 7 उंडे आनी मासल्यो घेतलीं आनी देवाक बीन वासून ताचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं धादोशीं जायसर जेवलीं आनी उरलोल्या कुडक्या तुडक्यांच्यो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. भुरग्यांक आनी बायलांक धरी नासतना जेवलोले ते दादलेच 4000 आसले. आनी लोकांक घरा धाडटोच तो होड्यार चडलो आनी मागेदानाच्या प्रांतांत गेल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.